नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by IIHM Kolkata and Nuve Goa. Admissions open. चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नाईक सस्पेंड. विजिलन्साची इन्क्वायरी सुरू. विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणतात सगळे कायद्यान, मॅटर कोर्टात चलता. बांबोळीचो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट हॉटेल प्रकल्प आनी राखणे वंटिकूय टीसीपीची स्टॉप वर्क. आरजीपीचे धरणे फाटी. आपाक आरजीपीचेर कॉम्प्रोमायजाचो दुबाव. देशात जातीय जनगणना. मोदी सरकाराच्या निर्णयाक मुख्यमंत्री सावंताचो येवकार. कास्ट सेन्सस मागपी भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांचो येवकार. ड्रग्सांच्या केशीत अटक केल्लो इस्रायली नागरीक. अटालाचो जामीन अर्ज उत्तर गोंय अतिरिक्त सेशन्स कोर्टान मारलो भायर. अटाला बेकायदेशीर गोंयांत सध्या जेलीत. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरात भाजपमय. काँग्रेसीक फुडार ना हाची बाबुशाक कल्पना. पणजे कार्यकर्ता मेळाव्याक मुख्यमंत्री उलयलो. पणजे खंय परत कमळूच. दिवचल सप्तकी बाजारात हिंदू संघटनांचे कोमिंग ऑपरेशन. फळ भाजीवाल्यांची तपासली वळखपत्रां. पहलगाम आतंकी हल्ल्या उपरांत हिंदुत्ववादीय मोहिमेर. आणि ग्लोबल कोंकणी फोरम मागता रोमीक समान दर्जो. मडगांवां रवींद्र भवनात खासा कार्यावळ. रोमी स्कुलां सुरू करपाचेर भर. अनुदानांक कलम 29 बोट. खबरो विस्तारान. चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नायकाक सस्पेंड करून विजिलन्साची इन्क्वायरी सुरू केल्या. विचारल्यार मुख्यमंत्री म्हणटात सगळें कायद्यान जालां. मॅटर कोर्टात चलता. 2 एक्सटेन्शनां घेवन रिटायर जावपाच्या निमाणे दिसा विजिलन्सान राजेश नायकाची सस्पेन्शन ऑर्डर काडिल्ली. चीफ टाउन प्लॅनर काल सस्पेंड विजिलन्सान सस्पेंड केल्ली आसा. ऑर्डर कायद्यान जाला सगळें कितें सगळें कायद्यान जाल्लें आसा. चलो कोर्टात केस आहा बरें. रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या धरण्या उपरांत टीसीपीन बांबोळी सुरू आशिल्ल्या वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाच्या कामाक स्टॉप वर्क काडल्या उपरांत आरजीपीन धरणे फाटी घेतलां. आमदार विरीश म्हणटा इतल्यार सोंपुना. विरोध करीत रावतले. आमदार विरीश आरजीपीच्या फुडाऱ्यांक घेवन सोमारा सावन धरण्यार बशिल्लो. आपाक आरजीचेर कॉम्प्रोमायजाचो दुबाव. बांबोळी सुरू आशिल्ले वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाच्या प्रकल्पाक दिल्ले परवाने रद्द करचे म्हणून आमदार विरेश आरजीपीच्या फुडाऱ्यांक घेवन सोमार सावन धरण्याक बशिल्लो. धरण्या उपरांत टीसीपीन बांबोळे सुरू आशिल्ल्या वर्ल्ड वायड रिसॉर्टाच्या कामाक स्टॉप वर्क ऑर्डर काडल्या. आरजीपीन धरणे फाटी घेतला. काल आमी तुमकां वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट जे आसा तेजो जो टीसीपीच्या थ्रू स्टॉप वर्क ऑर्डर येयल्लो आसा तेजी अपडेट दिली. आनी आयज आनीक बरी गजाल जी घडली आनी तुमकां अपडेट दिवपाक सोदता ते म्हणजे दुसरे जो आमचो डिमांड आसलो जो रिटेनिंग कॉन्क्रीट रिटेनिंग वॉल आसा तेकाय आमकां टीसीपीच्या थ्रू स्टॉप वर्क ऑर्डर गावल्ली आसा. काल रातच्या वेळार आमकां ही स्टॉप वर्क ऑर्डर जी आसा ती टीसीपीच्या टाउन डेप्युटी टाउन प्लॅनराच्या थ्रू ती आमकां हांगा गावल्या. गोंयभरांतले जे मेगा कन्स्ट्रक्शन्स आनी मेगा प्रोजेक्ट्स जे घडटा आनी हांकां जो सपोर्ट आसा हो बीजेपी सरकार जो आसा हो पूर्णपणे दीत आसा. आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की आमचे गांव आमच्यो शेतां भाटां दोंगर न्हंयो समज आमी राखतले जाल्यार आमी फुडाकार घेवचो पडटलो. आमी लिगल ओपिनियन घेवन आयज आमी डिसायड करता आनी विरेशान जंय सांगलें की हो जो प्रोटेस्ट आहा तो आमी कॉल ऑफ करता. आतां हो कॉल ऑफ केलो हेचो मिनींग हें न्हू की ही फायट हांगाच सोंपली. जशें आमी तुमकां सांगलां की ही फायट 6 नंद्रेच्या बांबोळच्यांनी चालू जाल्ली आहा.
ही जी बारीक जी कीड आसा पळय हिची आतां मशाल जावपाक टायम लागपाचो आनी ही मशाल गोंयच्या प्रत्येक गांवांत पावतली. आयज एक MLA म्हाका दिसता गोंयच्या हिस्ट्रीन असो MLA जावंक नासतलो जो फुटपाथाचेर न्हिदला लोकांक लागून. आपाचो अमित पालेकर म्हणटा आरजीपीन विरोधकांक टार्गेट करचे पयलीं सरकारांतल्या हेर खात्यांचेरूय उलोवचें, एकाच खात्याक टार्गेट करनाकात. आरजीपीक डावट आसा म्हणून जर तुमकां जर कितें सांगता आसत जाल्यार आय थिंक दॅट्स अ क्वेश्चन यू नीड टू आस्क देम. प्रत्येक फावटी ओपोजिशनाक सिंगल आउट करून सांगप सरकाराचेर पुरेपूर सरकाराचेर टिका करपाची सोडून जर ओपोजिशनाचेरूच जर टिका करपाची परिस्थिती आरजीपीचेर येता ती बी भस्मास ज्या तरेन ते न्हिदता कुंभकर्ण कशें आनी अचानक इलेक्शना कडेन जागृत जावन जागा जावन एक पर्टिक्युलरली एकच डिपार्टमेंट टार्गेट करप बट नॉट द एंटायर गव्हर्मेंट which raises doubts on the entire credibility. So I think oppositionाक टार्गेट करच्या पेक्षा ओपोजिशनाचेर उलोवच्या पेक्षा सरकाराचेर टिका करा आनी आमचे त्या टिकेन त्या खंयचोय तुमचो जो प्रयत्न आसा तातूंत तांचे बरोबर आमी रावतले, सगळे बरोबर रावतले आनी तो वेगळो विचार करपाचो प्रश्नच ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फुडले सार्वत्रिक जनगणनेत जातीय जनगणनाय जातली. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत बुधवारा जातीय जनगणनेक मान्यताय दिली. मुख्यमंत्री सावंतांचो येवकार. गोंयाकूय खंय फायदो जातलो. गोंयांत कास्ट सेन्सस करचो म्हणून मागणी करपी भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी निर्णयाक येवकार दिला. अंदू देशांत जातीय जनगणना जातली. केंद्रीय मंत्रिमंडळ बसकेत बुधवारा जातीय जनगणनेक मान्यताय दिल्या. मूळ जनगणने वांगडा ती जातली म्हूण माहिती मेळटा. दिस इज अ हिस्टॉरीक डिसिजन्स. म्हाका दिसता पयले फावटी ह्या म्हणजे भारत देशांतल्यान अशा पद्दतीचो कास्ट सेन्सस केल्या उपरांत आमकां सगळ्या जाणांक जी खुबशे फावटी गोंयानूय बी हाजी मागणी आशिल्ली. एक्चुअली कास्ट सेन्सस केल्या उपरांत ताजो उपयोग हो वेगवेगळ्या कामां खातीर जातलो. सोशियल आनी इकॉनॉमिकल रिफॉर्म्स करपा खातीर जातलो हाजी म्हाका खात्री आसा. त्या खातीर हांव मान्य मोदीजी आनी ताचे पुराय कॅबिनेट हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. मजगती गोंयांत कास्ट सेन्सस करचो म्हूण मागणी करपी भंडारी समाजाच्या फुडाऱ्यांनी निर्णयाक येवकार दिला. बंद देशभरातले जे सगळे घटक आहा, बारीक मोठे सगळे घटक आहा, तेंची जाती नियाय जनगणना करपाची ही अत्यंत गरज असली. जेन्ना आमी जाती मानतात, सगळे मानतात ह्या समाजान, तेन्ना तेजी जनगणना जावप हें अत्यंत गरजेचें आसता. तेका लागून हांव सगळ्यान पयलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें आनी सरकाराचें एकूण सरकाराचें हांव अभिनंदन करता. 1931 ही ब्रिटीश काळान सर्वे जाल्ली, तेज्या उपरांत ही सर्वे जावंक ना. जे जाताले तो सेन्सस जातालो. सेन्ससान ह्यो गोश्टी सगळ्यो येयनात. हे जे जो काल जो इतिहासीक निर्णय जालो की जाती निहाय हे जे जनगणना जावची अशें डिसिजन घेतलें, कॅबिनेट डिसिजन जालें, ताका लागून हांव आमच्या देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आनी होम मिनिस्टर अमित शहाजी यांचे हांव दोगांयचें मनाकार्दांतून हांव तेंचें कौतुक करता, तेंचें अभिनंदन करता. तशेंच आमचे मुख्यमंत्री तेणें आमकां उतार दिलें आनी ते उतार म्हणटा केवळ 15 दीस सुद्दां जावच्या पयलीं हो सेंट्रलातून निर्णय जालो. धर्मशाले हांव दोतोराच्या उतराचें अभिनंदन करता की तेणें उतार दिलें आनी हें काल डिसिजन जालें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. ड्रग्सांच्या केशीत अटक केल्ल्या इस्रायली नागरीक अटालाचो जामीन अर्ज उत्तर गोंय अतिरिक्त सत्र न्यायालयान न्हयकारलो. ANCन शिवोले 4 एप्रिलाक अटालाक अटक केल्ली. ताच्या कडेन 8,70,000 ड्रग्स सापडिल्ले. व्हॅलिड विजा नासतना बेकायदेशीर गोंयांत रावतालो. अटालाक सध्या ज्युडिशियल कस्टडीत घाला. ड्रग आनी हेर केसींतलो मास्टर मायंड इस्रायली नागरीक अटालाचो जामीन अर्ज उत्तर गोंय अतिरिक्त सत्र न्यायालयान न्हयकारलो. कोर्टाचे निरीक्षणा प्रमाण अटाला कडेन व्हेरिएबल क्वॉन्टिटीन ड्रग सापडिल्ल्यान NDPS कायद्या प्रमाण ताका जामीन मेळपाचो. मात अटलाचेर ह्या पयलीं जायत्यो केसी आसात. ह्या पयलीं ताचेर आशिल्ले 5 केशी निकालात. ताचे फाटभुंयेर दुबाव. अटला शिवोले भाड्याच्या घरांत रावतालो. ताचे कडेन पासपोर्ट वा विजा नाशिल्लो. ताणें आपलो पत्तोय कोर्टाक सारको सांगूंक ना. पुराय प्रकरणाची सुनावणी घेतले उपरांत कोर्टान अटलाचो जामीन अर्ज न्हयकारलो. प्रुडंटा खातीर सिने रिपोर्टर मुकेश कुमार. पणजेचो आमदार येणावळ मंत्री बाबूश मोन्सेरात खऱ्या अर्थान भाजपमय. काँग्रेसीक देशात फुडार ना हें ताणें पळयलें. आतां BJPत येवन खंय पक्षाची तत्वां आपणायल्यात.
मुख्यमंत्री पणजे बीजेपी कार्यकर्ता मेळाव्यात उलयलो. पणजे खंय 52% मतां घेवन परत बीजेपीचे कमळ फुलतलें. पणजेचा आमदारांनी मंत्री बाबुशान भाजपची सगळी तत्वां स्वीकारली. बाबूश मोन्सेरात खऱ्या अर्थान भाजपमय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. बाबूश एक दीस देवूळ क्लीन करता आसतना दिसलो आनी ताजो फोटो आयलो. ही हॅव एक्सेप्टेड भारतीय जनता पार्टी होल हार्टेडली. हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. थोड्या जाणांनी बरयतना टिकात्मक बरयलें, बट थोड्या जाणांनी बरयता आसतना बाबूश आतां कंप्लीट भारतीय जनता पार्टी मय जालो. हे कित्याक सांगता? ताणें काँग्रेस सोडून येता आसतना भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना येवपाचो विचार केलो तेन्ना ताणें पळयलें की काँग्रेसीक देशाचें भविश्य ना, गोंयचें भविश्य ना आनी पणजेचेंय भविश्य ना, लोकांचेंय बी भविश्य ना. भविश्य जर खंय आसत देशाचें, राज्याचें, पणजेचें आनी पणजेकारांचें, जाल्यार तें फक्त आनी फक्त मोदीजीचें आसचें आनी भारतीय जनता आनी म्हणून जेन्ना तो भारतीय जनता पार्टीन आयलो तेन्ना भारतीय जनता पार्टीची सगळीं तत्वां म्हणजे कोणी टिकात्मक, थोड्या जाणांनी तांकां टिकात्मक घेतलें म्हणून आमी पळयतालो. दुसरे आमकां संवय आसा, आमी खंयचें देवूळ दुसरा पयलीं पासून करूं जाय. बाबूच्या खातीर तें नवीन आसलें, बट ही एक्सेप्टेड. भारतीय जनता पार्टीन कार्यक्रम दिलो. आपूण पणजेचो आमदार ह्या नात्यान हो कार्यक्रम आपूण करपाक जाय. तेणी कार्यकर्त्यांक घेवन तो कार्यक्रम केलो, हें खूब म्हत्वाचें आशिल्लें. आनी ताका म्हणटा आमी की भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जालो. मजगतीं आमदार बाबूश स्मार्ट सिटीचेर उलयलो. बाबूश म्हणटा स्मार्ट सिटींतले त्रुटी खंय मान्य. When I became MLA, the project was already underway, with tenders finalized and contractors appointed. I was not part of the original planning. Even so, I sincerely apologize for the inconvenience caused. I understand your pain. As an MLA, I have gone beyond my role to coordinate the work, fix problem and regularly sort out the issues. पहलगाम आतंकवादी हल्ल्या उपरांत देशभर पाकिस्तानी आनी बांगलादेशींचो सोद आनी डिपोर्टेशन सुरू. गोंयांतूय पोलिसां बरोबर हिंदुत्ववादी संघटना कामाक लागल्यात. दिवचल सप्तकी बाजारात हिंदुत्ववादी एक्टिव्हिस्टांनी कोमिंग ऑपरेशन केलें. पुलिसूय आशिल्ले. फळभाजी विकतल्यांची वळखपत्रां तपासली. आणि आम्ही असे पळयता की आमकां बरेच जाण म्हणटा की हे तुमकां कित्याक करपाक जाय. आमच्या बरोबर हांगा पोलीस प्रशासन पण आसा. आमी कायदेशीर रित्या परवानगी घेवन करता. पोलिसांनी हे करपाक जाय, म्युन्सिपाल्टीनी हे करपाकूच जाय. परंतु आज परिस्थिती अशी आसा की प्रत्येक नागरिकाचें एक कर्तव्य आसा आणि लोकशाहीन प्रत्येकाक अधिकार दिल्लो आसा. त्यामुळे प्रत्येकान सजग रावपाक जाय. इस्रायल जी आसा, इस्रायल बारीकसो देश आसा, परंतु त्यांची जनता जी आसा तर ती जनता प्रत्येक नागरिक जो आसा तो अशा दृश्टीन सजग असता. त्यामुळे त्यांचेर हल्ले जरी कोणून केले जाल्यार ते परतोवपाची क्षमता त्यांचेर आसता. त्याच देशाचे जे गृहमंत्री आसा अमित शाह यांच्यानी एक ऑर्डर दिली की देशभरान जे कोण पाकिस्तानी हांगा भरलेले आसा तर तांकां हांगाच्यान धाडून घालचें म्हणून. तर त्या अर्थान आमी आज हांगा बिचोली मार्केटान येल्लेले आसा आणि जे कोण हांगा बेकायदेशीर रित्या धंदे चलयतात किंवा काही जण घुसखोरूय आसपाक शकता, काही बांगलादेशाच्यान येवन हांगा बसला आसपाक शकता, काही रोहिंग्या आसपाक शकता, काही पाकिस्तानी पण आसपाक शकता. आणि आमी हांगा सुरवात केली. आता पाऊण तास जाले आमी फिरता सबंद मार्केटान हांगा बिचोलेन. तर लक्षान अश्यो काही गोष्टी येता त्यो म्हणजे बऱ्याच जणांकडे ID कार्ड ना. धंदो हांगा करतात आणि समजा आधार कार्ड किंवा ID कार्डा बद्दल विचारले जाल्यार उत्तरां कितें दितात की घरा कडेन आसा, फ्लॅटान आसा, रुमार आसा. असे उपयोग ना न्ही. म्हणजे येवन जर हांगा धंदो करतात जाल्यार ID कार्ड हे मस्ट. ID कार्ड आसपाकूच जाय, नाजाल्यार कळटलें कशें. आता पोलिसांनी हांगा बिचोली गेल्या 5 दीस कॉम्बिंग ऑपरेशन चालू केल्लेलें आसा. त्याच प्रमाणे व्हेरिफिकेशन ड्रायव्ह पण चालू केल्लेले आसा. फ्लॅटांनी वयतात किंवा अनेक ठिकाणी वयतात, पण बाजारात हे लोक जे बसतात पळय विदाउट ID कार्ड तर त्यांचे सुद्धा व्हेरिफिकेशन जावपाक जाय. त्यांचे सुद्धा कॉम्बिंग ऑपरेशन जावपाक जाय. काही जण हांगा 2 महिन्या करता म्हणटा आमी येवन बसतात फक्त, पण 2 महिने बसता म्हणून काय आसपाक जायना हातान. अशें काय आसपाक शकना न्हू. 2 महिन्या करता हो रोहिंग्या आसपाक शकता, 2 महिन्या करता हो पाकिस्तानी पण येवन हांगा बसपाक शकता. आणि त्या 2 महिन्याच्या कालावधीन कितें तरी अनैतीक समजा कितें तरी समजा हांगा करपाक लागलो, लोकांची सुरक्षा समजा धोक्यात येयली जाल्यार करतले कितें. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. गोंयांत इव्हींचो सेल 65 ते 85% पडला. वर्सा 2024 आनी 25च्या जानेर ते मार्च म्हयन्याचो डाटा पळयल्यार इव्ही सेल प्रचंड पडला. केंद्रीय सबसिडीत कपात, राज्य सरकाराची आर्थीक मजत बंद, सबसिडी रिलीज करूंक कळाव, चार्जिंग स्टेशनांचो उणाव असल्या गजालींक लागून इव्हीचो सेल ड्रॉप. मुख्यमंत्र्यान आतां इव्ही चार्जिंग इन्फ्राक 50% सबसिडीची घोशणा केल्या. सरकार देशभर ईव्ही गाडयांक प्राधान्य दिता, मात गोंयांत 2024 आणि वर्स 25 ह्या जानेर ते मार्च म्हयन्याचो डाटा पळयल्यार ईव्ही सेल 85% पडला. डाटा मेळटा ते प्रमाण जानेर 2024 928, फेब्रुवारात 1093, मार्चात 1907 गाडयांचो सेल जाल्लो. एप्रिलात 980, मेत 819, जुनान 648 गाडयांचो सेल जाल्लो. जुलयांत 625, ऑगस्टात 382 जाल्यार सप्टेंबरात 583 गाडयांचो सेल. ऑक्टोबरात 564, नोव्हेंबरात 196, डिसेंबरात 225 गाडयांचो सेल जालो. मजगती ह्या ड्रॉपाक वेगवेगळी कारणां आसात. केंद्रीय सबसिडी कपात, राज्य सरकाराची आर्थीक मदत बंद, सबसिडी रिलीफ करपाक कळाव, चार्जिंग स्टेशनांचो उणाव असल्या गजालींक लागून इव्हींचो सेल ड्रॉप जाला म्हूण डिलरांचो अदमास. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ग्लोबल कोंकणी फोरम रोमी कोंकणीक समान दर्जो मागता. मडगांवां रवींद्र भवनात खासा कार्यावळ जाली. थंय फुडाराची स्ट्रॅटजी थारल्या. संविधानाचे कलम 29 प्रमाण सरकारान रोमी कोंकणी शाळांक अनुदान दिवंकूच जाय. डायोसेशनान रोमी स्कुलां सुरू करची म्हणून मुखेल सोयरो आदोगाद राधाराव ग्रासियस उलयलो. ना कोंकणी बेज आमचो कितें आहा, कोंकणी बेज आमचो कांय ना. देर इज नो स्कूल्स, प्रायमरी स्कूल, देर आर नो कोंकणी अकॅडमी, देर इज नो गांवांनी कांय ना. सो आमी तें हें करूंक जाय. वी हॅव टू एनकरेज कोंकणी इन द स्कूल्स, कोंकणी इन द रोमन स्क्रिप्ट. देर इज नो रोमन स्क्रिप्ट. देवनागरी एंड मराठी गोज टुगेदर. वी डोंट टॉक ऑफ दॅट. बट आमकां रोमन कोंकणी आमची खंय तरी जाय. मायट बी अकॅडमी आसूंक जाय, वाड्यांनी इस्कॉलांनी अकॅडमी आसूंक जाय, खंय तरी आसूंक जाय. आनी दॅट शूड बी ए मोटिवेशन वेर यू हॅव अ अकॅडमी ऑफ रोमन कोंकणी. Under Article 29 of the Constitution, all minorities have a right to protect their language, script, culture very clearly in Article 29. And also to set up institutions, educational institutions to protect these interests. And that the government cannot refuse grants to institutions on the ground that they are minority institutions. They have to be treated equally and given grants. Now our problem is, as of now, we do not have any school which teaches Konkani in the Roman script. So my suggestion therefore is that Roman script schools should be set up, or at least Roman script subject should be made, Konkani in Roman script should be made available in English in our current schools. तें जाय म्हणटकूच कितें जाता, सरकाराक पयलीं सद्याक कोंकणीचो सिलेबस तयार करूंक पडलो, बुक्स तयार करूंक पडले इन रोमन स्क्रिप्ट आनी ग्रांट्स दिवपाक पडले. सो ऑटोमॅटिकली कोंकणी इन रोमन स्क्रिप्ट विल गेट रेकग्निशन. आनी ते रिफ्यूज करता जाल्यार कोर्ट गेले आमकां जरा कितले डिसिजन आहाय कोर्टाचे की तुमी डिस्क्रिमिनेट करपाक जायना. फार्मास्युटिकल कंपन्यांक लायिल्लो एस्मा फाटीं घेवचो. संवसारीक कामगार दिसा आयटकाची मागणी. कमीत कमी दिसवाडो खंय 1000 करचो. आयटक मागता. सेमी गव्हर्नमेंट कामगारां 7वी पे स्केल लागू करची म्हणून आयटकाचे पणजे रॅलीत मागणी. आज संवसारीक कामगार दीस. आयटकाची पणजे रॅली जाली. फार्मास्युटिकल कंपन्यांक लायिल्लो एस्मा फाटीं घेवचो. संवसारीक कामगार दिसाचे फाटभुंयेर आयटकाची मागणी. कमीत कमी वेतन दिसाक 1000 रुपया दिवचो म्हूण आयटक मागता. ठरावान खुबश्यो मागण्यो दवरल्यो आनी तातूंत प्रथमपणान की ते एजमा जी गव्हर्मेंटान लायला ती भायर मारपाक जाय. काळे कायदे जे गव्हर्मेंट कामगारांचेर थापोवंक सोदता ते भायर मारपाक जाय. आनी तशेंच कमीच कमी पगार
1000 रुपया दिसवाडो आसपाक जाय, 26,000 म्हयन्याक आसपाक जाय. कामगारांचेर जे अत्याचार जाता, शेतकारांचेर जे अत्याचार जाता ते बंद जावपाक जाय. MSP स्वामीनाथन कमिटी रिपोर्ट जो आसा जो ठराव दिला, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस तो लागू जावपाक जाय आणि पब्लिक सेक्टराची संरक्षण जावपाक जाय. जे 4 लेबर कोड्स आसा ते 4 लेबर कोड्स रिपील जावपाक जाय, कित्याक दे आर एंटी लेबर आणि खुबश्यो गजाली ज्यो कामगारांच्या हिताक मारक आसा ह्या लेबर कोडान आसा ते सगळे फाटी घेवपाक जाय. जावं सेमी गव्हर्मेंट एम्प्लॉई जेका 7th पेचो बेनिफिट्स अजुनूय एक्सटेंड करूना सरकारान, तांकां तो बेनिफिट्स एक्सटेंड करचो. पंचायत एम्प्लॉईसाक गव्हर्मेंट पे स्केल लागू करची. गोवा डेरी आणि हेर खात्यांनी काम करपी आसा तांकां, जे PWD सप्लाय सोसायटीन कॉन्ट्रॅक्ट कामगार आसा तांकां सगळ्यांक रेग्युलर करून परमनंट करपाक जाय. मिनिमम पेन्शन जे आसा ते 10,000 रुपया आसपाक जाय आणि प्रोविडंट फंडाचो सिलींग आणि बोनसाचो सिलींग जो आयज सरकारान दवरलेलो आसा तो सिलींग फाटी घेवपाक जाय. विदाउट सिलींग द पेमेंट ऑफ प्रोविडंट फंड अँड बोनस हॅज टू बी रिलीज. प्रुडंटा खातीर चेतन गावस. खाजगी कंपन्यांनी एप्रेंटिसशीप करपी भुरग्यांक पिळून काडचे न्ही. कार्यकाळ सोंपले उपरांत एक तर तांकां कामार घेवचें नाजाल्यार सोडूंक सांगचें, मुख्यमंत्री उलयला. कामगार संघटनांनी कामगाराचे प्रस्न सरकारा मुखार मांडचे. मोर्चा आंदोलनां नाका. मुख्यमंत्र्याचो कामगार दिसा उलो. पणजे श्रमगौरव पुरस्कार भेटयले. कामगार संघटनांनी कामगारांचे प्रश्न सरकार मुखार मांडचे, मोर्चा आंदोलनां करची न्ही, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो उलो. म्हणजे आजकाल आंदोलनां करपाची गरज ना. सरकाराच्या बरोबर उलोवणी सुरू करात आणि कामगारांचे हक्क तांकां मेळोवपा खातीर आमच्या बरोबर उलोवपाक सुरवात करात. आमी तांकां दिवपाक तयार आसा. खाजगी कंपन्यांनी एप्रेंटिसशीप करपी भुरग्यांचे शोशण करचे न्ही. कार्यकाळ सोंपले उपरांत एक तर तांकां कामार घेवचे नाजाल्यार सोडपाक सांगचे, मुख्यमंत्री उलयलो. जे म्हणजे खंयच्याच आमी रजिस्ट्रेशनूय ऑलरेडी सुरवात केला. खंयच्याच भुरगे हे एक्सप्लॉयटेशन करचे न्ही तेंचे. म्हणून एखादो जर भुरगो आमी म्हणटा की एप्रेंटिसशीप म्हणून जॉईन जालो जाल्यार आमी ताका तेंय सांगलां एप्रेंटिसशीप 1 वर्साच्या सोंपल्या उपरांत इफ तुमी जर तांकां कन्फर्म करतले आसत जाल्यार तुमी कंटिन्यू करा. अदरवायज एप्रेंटिसशीप सोंपल्या उपरांत तेंची सर्टिफिकेट तेंच्या हातान दियात आनी ताका सांगा आमच्या कडेन कन्फर्म जॉब गावतलो. यू मे गो एनीवेर समवेर एल्स वेर यू आर गेटिंग द कन्फर्म जॉब. बरेचशे फावटी ते तांकां जाल्यार एप्रेंटिसशिपाच्याच पेमेंटाचेर कन्फर्म जातले म्हणून पयलीं 2 वर्सां 3 वर्सां तांकां काम करून घेतले. ते स्ट्रिक्टली आमी मॉनिटर करता आनी आमी टॉलरेट करचे ना. बायला कामगारांक बेगीनूच खंय वेर्णा हॉस्टेल बांदता. इन फ्युचर द हॉस्टेल फेसिलिटीज जी आसा आपल्या IDC एरियांतल्यान हॉस्टेल फेसिलिटीज अवेलेबल करप. हे विशेष करून लेडीज जे ट्रॅव्हल करतात तांकां हॉस्टेल रावपाची वेर्णा सारकेल्या 5 स्टार इंडस्ट्रीत आमी ती फेसिलिटीज करपाचे योजना. कामगारांनी वन नेशन वन रेशन कार्डाक प्राधान्य दिवचें. सेकंड इट इज वन नेशन वन रेशन. ताका तेज्या रेशन कार्डाच्या सकयल हांगासरूय बी ताका रेशन मोफत रेशन जे मेळपाक जाय. जे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हेंच्यांनी पयलेच फावटी वन नेशन वन रेशन ही स्कीम काडली. UP बिहारांतले जरी रेशन कार्ड असले जाल्यार थंयच्यान तो हांगा ट्रान्सफर करपाक शकतलो. रोखडेच थंयसर तेजे कट जातले आनी तो कोटा हो स्टेटीक डायवर्ट जातलो. स्टेटीक डायवर्ट जाल्या उपरांत तो पर्वरी किंवा उस्कय खंय तरी रावता आसत जाल्यार त्या रेशन कार्डा वयल्या शॉपार ताका हांगा मेळपाक सुरू जातली. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.